तुझी पवित्र सूर्या होरी फाका होरी आवे तुका ओखान केरो देवा सगळ्यांक बरो दिसची या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता आल्बर्ट आनी मारिया फेर्नांदीस तेव्हा तांकां आपणा सुशें आपूण वेल्यात सर्कीचे राज पावसांक आमी मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समृपता स्टीफन फेर्नांदीस तेव्हा ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता बेर्नाद फेर्नांदीस, Dominic Rodriguez, Savio de Silva, Angeli Ribeiro, Maria Vegas, Edina Siqueira आणि रॉनी फेर्नांदीस. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. हाचो उद्गार आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर सगल्या काळजांत म्हजेशी परतून येयात कित्याक हांव सगलो बरो आनी काकुसार. म्हज्या भयण मानो आमचो देव दयाळ आनी काकुसार आमकां तो बक्षिता नवें जिवीत भाव करता. तर आमची काळजां घेवन ताची सुशीव ताचीच काकलूत ताचोच मोग आमी अनुभवूंक पावूं तेच बापाची कृपान बळ गजाण एकल्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोजबेदार देवा आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बाजोत बागेवन सदांच सांकुबार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत ईसा काकूत ईसा काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया थोडो सोबीर उगीच रावन तुमचे कास्की ते सव ते आमकां दवरात. सर्वेस्परा तुजे पोरचेचे भक्तीचेर दोयेन दिसका अशें त्याग आनी दोणवण करून आपली कूड दोमायतात ती प्रिती मोगाच्या कोरण्या वरवीं काळजा मनांत नवी जावं
आमच्या सोम्या तुझ्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या वटान जे तेराच बो चलिता सासनाच्या सासनाक आमेन. जोनस प्रभात्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांव वस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परकोट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सोरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर बावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परकोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी गोणान आंग पांगुल्लें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिनवासोनावेलो देंवलो आनी आपलीं आंगवस्त्रां काडून ताणें गोणान आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनिवेंत ही फर्मावणी परकोट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टीं कर्तुतबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली. ती देवान तांची दया करून पयस केली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, चिड्डोलल्या कालचाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सगळीं म्हणुया, चिड्डोलल्या कालचाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोर धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मूल करून दवर. जबाब, चिड्डोलल्या कालचाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मूल कालीस रचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, चिड्डोलल्या कालचाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योदनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, कोणती बरीत कालीस. चिड्डोलल्या कालचाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, चिड्डोलल्या कालचाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उदकाराक सगळीं उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या कालचान तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलूतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. लोका परमणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सुम्या. लोकांची उरपोवन जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोस्टी पिडका. ती एक कुणा मागता.
पूण जोनसाचे कुणे बगर दुसरी कुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनस एक कुणा सावन गेलो. तसोच मनशाचो पूत हे पिंकेक एक कुणा जातलो. दोखिणीची राणी जोडटेच्या दिसाक हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर कास्तीचे परमोण मारतली. कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेतावन सोलोमोनाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात सोलोमोना परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसाक हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर कास्तीचें परमोण मारतलो. कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून ताणें पिराचीत केलें. पूण पळयात जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर सगल्या काळजांतावन म्हजेशी परतून येयात. कित्याक हांव सगलोच बोलो आनीक काकुत्सार. म्हजे भयण मानू, आमचो देव दयाळ आनी काकुत्सार. आमची केदी व्हडलीं पातकां सावन तो बक्षिता, नवें जिवीत आमकां फाव करता आनी आमच्या जिवितांत आपलें बरेंपण हाडटा. जाल्यार आमी कितें करूंक गरजेचें? हाच्या दोनूय वाचपांत म्हजे भयण मानू, आमी कितें करूंक जाय आनी कशे तरेन आमी देवाचो जीवन, देवाचो बोगसण्याचो मोग, देवाची काकुत्सार आनी दयाळाय आमी अणभवूंक जाय ती आमकां नियाळूंक मेवता. हाचें पयलें वाचप जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. निनेवे व्हडलें शार आसलें. म्हजे भयण मानू, हांगासर देवाची दयाळाय आमकां दिसून येता. हे निनेवे शार व्हडलें, पातक तांचें वाडलोलें आनीक लोक वायटोबीन जिवीत जियेतालीं आनी तांच्यो कोरण्यो नश्ट्यो जाल्ल्यो. आतां देवान तांकां हो संदेश पाठय नासतना, हो शिटकावणी दिनासतना देवान तांचो भस्म करूंक जातालो. देवान तांचो भस्म करूंक जातालो. पूण सर्वेस्पोर देव आपलो संदेश जोनसाक दिवंक तो पाठयता. दाखोवन येता देवाचो मोग कितलो आमचे सवे व्हडतो आनीक देवाक जाय आमी आमचें जिवीत नवसरलोलें आनी ताचे सोशी परतून आयलोलें. जोनसाक जेन्ना पयलो संदेश देवाचो आयलो सर्वेस्पराचो, पयलो जोनस वचना. आमी जाणात जोनस पळ काडटा आनी ओड्यांत आसतना थंयसर वादळ मोळ जाता, मागीर ताका दर्यांत उडयतात. 3 दीस मासलेच्या पोटांत तो उरता. आतां दुसरे फावटी सर्वेस्पर देव ताका हो संदेश दिवन पाठयता आनी जोनस हो देवाचो संदेश घेवन निनेवेच्या शारांत भितर सरता. व्हडलें शार 3 दीस भितर आनी भायर सरूंक लागतालें आनी शारांत भितर सरलो म्हणटोच तो म्हणटा 40 दीस उरल्यात आनीक निनेवेचो भस्म जातलो. हांगा म्हजे भयण मानू, ह्या लोकांची, निनेवे शाराच्या लोकांची 3 वस्तू आमकां मेवतात. पयली वस्त म्हणल्यार ती हो देवाचो संदेश, हो देवाचो ताळो मानून घेतात. देवाचो ताळो मानून घेतात. दुसरी वस्त तांच्या जिवितांत दिसती पडटा ती म्हणल्यार खरेंच आपल्या जिवितांत पातक आसा, खरेंच आमी देवाक दुखयला हेंवूय ती मानून घेतात. दे आर नॉट डिनायींग, एक्सेप्ट करतात ती आपल्या जिवितांत पातक आसा आनी आपलें जिवीत नवसरूंक जाय. आनी तिसरी वस्त म्हजे भयण मानू तांच्या जिवितांत दिसून येतात ती म्हणल्यार जिवीत बदलूंक, जिवितांत नवसोनी हाडूंक ती उपाय घेतात. उपास करतात, मागणें करतात, धणवण करतात. आनी हे भाशेन म्हजे भयण मानू आपल्या जिवितांत ती नवसोनी हाडूंक ती वावरतात. आनीक हे सर्वेस्पर देव पळयता आनीक तांच्या जिवितांत बरेंपण येता. देवाचो राग तोंड जाता आनी देव जें वायट तांच्या जिवितांत धाडचें आसलें, तांचो बोस करून आसलो तें वाटायता. म्हजे भयण मानू, व्हडलें शार तें पातकांत बुडलोलें आनीक वायटो जिवीत लोक जियेतालो. पूण आतां कितें जालें? हें व्हडलें शार आमकां सगल्यांक देखीवन जालें, आमकां एक नमुनो जालो. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ह्या शारा विशीं सांगता आनीक जोनसा विशीं सांगता.
पातोदकांत आसलेले पूण जिवीत बदलले म्हणटूच आमकां तें देखीवन जालें. आमच्या जिवितांत मोज भयण बानू जायते स्वेग देव आमकां फाव करता. आनी आयज जेजू म्हणटा ते भाशेन आनीक कुणा मेवची ना. जेजू आमकां कुणा जावन आसा. जेजू कुर्सार मेला आमकां नवें जिवीत दिवंक, आमकां पातकांतली बोगसूंक आनी हे सासणीक जिवितांत आमकां भितर काडूंक. जाल्यार मोज भयण मानू म्हजेर आनी तुजेर दल्लोलें आसा. हांव खंयच्या मनशा भाशेन निनेवेच्या शारांत आसलेल्या त्या लोकां भाशेन वो जेजू जंयसर आसलो ताचे बरोबर जायतो लोक आसलो. जेजूची शिकवण आयकून पासून ती मानून घेनासलीं. ताचे लागीं ती कुणा मागतालीं. असल्या मनशा भाशेन काय हांव आजून कुणाक रावता काय, वा आजून हांव हो जेजूचो संदेश म्हज्या कानार घेना काय, आनी म्हज्या जिवितांत हांव नोसोनी हाडूंक हांव वावरिना काय. नियाळ करुया आनी हो नियाळ करून म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत नवेपण हाडूंक, बरेपण हाडूंक वावरिया. 2 वस्तू त्यो म्हणल्यार करूंक जिवितांत आमी पळोवया कसल्यो आमच्या जिवितांत अस्कोताय आसात आनी त्यो अस्कोताय पयस करूंक नव्या जिविताची पावलां मारूंक वावरिया. आनी दुसरी वस्त दर दिसाक बऱ्यो कोरण्यो करूंक वावरिया. आनी जितल्यो आमी बऱ्यो कोरण्यो करतल्यो आमी बरेपण विस्तारूंक पावतल्यो आनीक देवाचो मोग अनुभव होच देवाचो मोग दुसऱ्यांकूय दिवंक पावतल्यो. तो रिस करपाक हेंच बळ आमकां सण एकल्याक मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया C26 निर्मोल बॅट उड्या सोऱ्याची पान 30 आनी 9 C26 पेज 39. म्हज्या बाबा भयणानो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदविदार्द्या बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या नक्या पवित्र सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे ओत्रेक आनी मागणी तुका मानू. तुजे पोरचेची दानां स्विकार करून आमची सगल्यांची काळजां तुजेशी पोत्तून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक 3 वासूया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदान सासणाचे देवा सर कांय सोदताय आमी तुका 3 वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां पोत्तून शुद्ध आनी नवी करूंक अशें तांच्या वंदवण्यांतली सुटून सोरतल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करून सोरनांत असल्या वस्तूंक लोबदूं सासणाच्या वस्तूंची दायजी जावंक अखेरीत काळ तुवें फावो केले. देखून सोर देवदूतां आनी साता भोगतां सांगाती थांबोवन आसतना तुजी स्तुती गायता. Holy, 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 Doloroso Sorvespor Deus. Holy, 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 Doloroso Sorvespor Deus.
सोर्गारी संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा होसाना 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 Sporacci nawi Eta to subagi Sorve sporacci nawi Eta to subagi Hosanna 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 सर्वेस्परा करस पवित तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून देवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस्ट मारून सोसूंक आपकोशेन तो परत 3 साल तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी सोमेस्ते घेयात आनी खेळात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोच तांणी कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मिरच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें बारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट सोम्यामी ओडो काता आनी एकाव शिकले प्रियगाव कितले बोगी तू बोलो तेसो तुझे मोरण कोटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगड्या आसा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता क्रिस्ताच्या कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवो आमचे भाग्यून बापा आनी फिलिपनेरी आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर तशें पुनरुज्जीवनपणाच्या बरोबरशान उतरून गेल्ल्या ते सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आमच्या काकृतीन अंतरलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत सुसेवाज सामिगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता परपी ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाताक आनी ताचे तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदबेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणात आमेन देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकवण प्रार्थन तीर घेवन म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय समका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकाम कोस आनी आमकां ताणणी पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा ज्यो क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशेन उतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर
आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पळय सुबेच्या भावाटाचेर दिसकार म्हणजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूं सकाळीक वटान सांबाळ. तुजी येताय राजभोग चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सोनाकाल तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेक मोगान जेची शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे कारा येवंक म्हाका पावना पुढे कुतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोम्याच्या वेळार गायन गावया जिओनो जिओनो D22 पान 52 D22 पेज 59. Ah
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तूं आमकां तुज्या संस्कारांनी सदांच पोसताय. तातूंत दिलोल्या पोसणा वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फाव करूंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान पुरगटात. देवाचे वडोवकार. मागणी सामिगेली सामिगे माबोडव्या लढायच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सोर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पोतबेन सैतानाक आनी सगल्या कोट्या आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. भाग्यवंत मारे, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. ताळण्याचेर सोयत व्हरून घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सवे सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये आमचे पासत विनोदी कर. हे सोमयाचेच क्रिस्ता तुज्या माय मारेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नोगरांत उदक आसलें ते दाका सोऱ्यांत तुवें बदल्लें. तुज्या मायच्या आसऱ्या काल आमी हांगा समज जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर कोवाय. दिसपट्ट्या घोसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या घोसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख, हुस्के कोती, विघ्न, संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयेंत जोडटोन कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांत आमचें मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. भावार्थ्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक, बिस साहेबाक, सरकारी राजकारभाराक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमच्या माय उद्देशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धार्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस भावार्थ्यांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची उबगोशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या गरजो
आमच्या आदाराचे माय थंय घालुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावून. Margi powici drata, dugorwajcia doliami, sasodada raci mai, oleam kapaya lagi, tu ciebie Borom ducha sukukaco Morso tos kordu tuci Mai tu kazidame Tuci vingin baru tuso Borom ducha sukukaco Tos kordu tuci Mali tu kazitame भावार्थ्यांची मागणी हे आदाराचे माये तूं ग्रेस तशी उदार देवाची सोद देणी तूं आमकां वांटाय आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर क्रिस्तांव तूं आमच्या पातकांचें बक्षणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेता ताळ्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां सायत म्हूण जेवचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराची माय. आतां आमी सोद सोमिया आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शारोना काल जिवंक आमकांच बोपोवन दिवया. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ते आसा ओसऱ्या मदें तूं सुदर आनी सुदर तुजो पूज्य येशू बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कर ए देवाचे भाग्यवंते माये क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्यात. प्रार्थुया ए सोम्या चिज क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मांयक आमची आवय करून दिली सदांच तोयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळजांत तुज्या आवयचो आदार सोदता तुज्या सोरवणेचो पोळ सासणाच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. पिडेमोतांचेर आशिर्वाद हे सोम्या कुडीच्या अस्कोतायन कश्टवतल्यान तुज्या चाकरांचेर वा तुज्या चाकोनीचेर तुजी दयाळ दिसका आनी तुवें रचलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जिवीत भरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीच तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मेमोरारी आमी म्हणुया. बो कोणवाळे अंकवार मारे उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आला शिरो घे नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरबोशान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येता. अंकवारीचे अंकवारे माय मोशे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेश तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया टी 30 आणि 7 नोमान नोमान मारये पान 219 टी 37 पेज 219.